2014-15 कदंबाक राज्य आणि केंद्र सरकाराकडच्यान सबसिडी आणि अनुदान धरून 84 कोटी 3 लाखा परस चड रुपया मेळ्ळ्या. तरी कदंबाक कॉर्पोरेशनाक 18 कोटी 26 लाखा परस चड लुकसाण जाल्लें. 2015-16 कदंबाक 100 कोटी 42 लाख 52 हजार रुपया मेळिल्ले. ह्या वर्सा कदंबाक 5 कोटी 19 लाख 54 हजार रुपया फायदो जाल्लो. मात 2016-17 कदंबाक परत लुकसाण जालें. ह्या वर्सा कदंबाक 95 कोटी 31 लाखा परस चड रुपया मेळ्ळे. लुकसाण 3 कोटी 53 लाखा परस चड जालें. 2016-17 वर्सा कदंबाचे 2053 कर्मचाऱ्यांचो पगार 95 कोटी 61 लाख 86 हजार रुपया जालो. तशेंच 18 कोटी 14 लाख 18 हजारा परस मायज रुपया कदंबाच्या गाड्यांचे मेंटेनन्साचेर खर्च जाले. 2014-17 मेरेन कदंबाक 279 कोटी 76 लाख 80 हजार रुपया वेगवेगळ्या स्किमी आनी सबसिडींतल्यान मेळ्ळे. पूण फायदो करून दाखोवंक मात तांकां जमलें ना. कदंबाचो चेअरमॅन म्हणटा, गांवगिऱ्या वाठारांत लोकांक सवाय ट्रान्सपोर्ट दिता म्हूण लुकसाण जाता. We are providing transport to the. We are actually connecting the rural and the urban. तिथं लोक आता ते आम्ही लोकांक काणकोणसून फ्रॉम पेडणे फ्रॉम वालपय फ्रॉम कुर्चरे फ्रॉम मोले लोक हाडटा आमी पणजे कामां आनी मागीर तेंकां परत सोडटा तांचे. सो वी आर एक्चुअली कनेक्टिंग द रुरल एंड द अर्बन. नाल्यार कितें जाता, अर्बन एरिया दे विल बी एक्स्ट्रा लोड ऑन रेसिडेन्शियल. आता लोक घरा वचून परत येतात कामां. This is number one. Second, we have to provide, we have to decrease the transport, public transport. लोकांक आम्ही एनकरेज करपाक की पब्लीक ट्रान्सपोर्ट यूज करपाक म्हणून आनी तांचे पर्सनल ट्रान्सपोर्ट कमी यूज करपाक. ताका लागून आमी आज सबसिडायज पास सिस्टम केला. And we are the only state in India who has done this. Okay. आता आम्ही आमच्या प्रॉपर्टीज आता आम्ही डेव्हलप केल्या त्यांना. We will make some money on rent on the rent. And then we make profit. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी.